दुसरे डायट कोचिंग कॅम्प घेता. त्याच बरोबर जे भुरगे नॅशनला खातीर जे सिलेक्ट जाता तांचे खातीर ताजे प्रिपरेशना खातीर कोचिंग कॅम्प. त्याच बरोबर प्रत्येक शाळेक जे बेजीक रिक्वायरमेंट जे मटेरियल जाय तें सुद्दां आमी सप्लाय करता. प्रायज मनी सुद्दां वाडयल्ली आसा 10,000 7,000. त्याच बरोबर स्पोर्ट्स पॉलिसी अंतर्गत हांगा मार्क्स दिवपाची ती स्पोर्ट्स प्रमोट जावपाचे दृश्टिकोनांतल्यान ते घातलेले आसा. जी गोष्ट तुमी आमकां सांगली की खरें म्हळ्यार बेजीक जी नीड आसा ते ग्रावंड जावपाक जाय. बरोबर आसा की हें तुमचें म्हणणें आसा, म्हाका मान्य आसा. एज ए फिजिकल एज्युकेशन टीचर हातूंतल्यान सगळ्यांत जेन्ना हांव मिनिस्टर जातकच की पूर्ण गोंयचे आमी सर्वे सुरू केल्लो. सगळे जे स्कूल किंवा पंचायत लेवलाचेर बाकी सगळे, आनी ताचो एक रिपोर्ट आमकां मेळिल्लो आसा. आनी रिपोर्ट मेळ्ळे नंतर आमी थारायल्लें की जी गव्हर्मेंट स्कूल आसा त्या गव्हर्मेंट स्कुलांक की आसा जो तांचो ग्रावंड आसा तो डेव्हलप करपा दृश्टिकोनाच्यान पयलीं पावल करपा आमी थारायल्लें. तातूंत जवळ जवळ 60 ग्रावंड आमी जाका व्हडलोच खर्च ना, मिनिमम सगळे जे रिक्वायरमेंट आसा त्या पर्यंत करपा दृश्टिकोनान एस्टिमेट आमी केल्ले आसा. दुसरी गोष्ट आसा जी प्रायवेट स्कूल आसा की जर तांचे कडेन जर तशी जागा आसा जर जायत जाल्यार तांकां ग्रावंड डेव्हलप करपा खातीर 20 लाख रुपयाची ग्रांट आमी दितात. त्याच बरोबर समजा इंडोर बांदपाचें आसत, हॉल बांदपाचो आसत जर जायत दितात जाल्यार ताका 40 लाख रुपया तांकां ग्रांट आमी दितात. स्पीकर सर, आतांच ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की हेतून रिप्लाय दिला की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा एसएजीचो तो स्कूल भुरग्यांक दिता म्हणून हेतून रिप्लाय दिला. पूण चडशे वेळार जे पळय भुरगे स्कुलांचे स्कूल किंवा कॉलेज तांकां जाय तेन्ना तो मेळत ना. आनी खंय तरी बाकीचे क्लब भायल्यान येवन खंयचो तरी इन्फ्लुयन्स वापरून ते आपूण वापरता आनी सदांच हिरमोड जाल्ली आसता भुरग्यांची. आनी भुरग्यांक ही प्रायोरिटी दिवची ह्या ग्रावंडाची अशी म्हजी मागणी आसा स्कूल भुरग्यांक सगळ्यांक, ती सरकारान मान्य करची. स्पीकर सर, फोंड्याच्या बाबतींत पळयलें जायत न्ही जाल्यार एकमेव ग्रावंड थंय आसा जवळ जवळ ज्याची लँड आसा जवळ जवळ 34,000 स्क्वेअर मिटर आनी तातूंत स्विमींग पूल, जीम आसात किंवा हॉस्टेल किंवा बाकी ग्रावंड आसा की ह्या सगळ्यांतून वेगवेगळे इव्हेंट्स जेन्ना जाता तर आमकां खबर आसा की येदे मोठे फोंड्या तालुक्यांक एकच जेण ग्रावंड उरता जेन्ना सगळ्या अशा तरेचे मारामारी किंवा बाकी सगळ्यो गेमीचें हें जातलेंच हाची जाणीव आमकां आसा. त्यामुळे हांव एमएलए कडेन हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां जर तसो एक तुमी जागा आमकां जर आयडेंटिफाय केलो जाल्यार आतां नॅशनल गेमीची आमी तयारी सुरू करतले जाता लोकसभेन गेम जातकच. जर तसो जर तुमी स्पेस आमकां दाखयली जाल्यार तो डेव्हलप करून की बाकीच्या स्कुलांचे आमी ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो दिवपाचे दृश्टिकोनान स्कुलांक दितलेच पूण एक अशा तरेचे एक बरो फॅसिलिटी आशिल्लो ग्रावंड आमकां फोंड्याक डेव्हलप करपाक जाय. जर तुमी आमकां एक जागा दाखोवची. Speaker sir, I just want to intervene. Honorable Minister has said, तुम्ही सांगले सर्वे केल्ली आसा म्हणून तुम्ही कितले गव्हर्मेंट स्कुलांक ग्रावंड ना ती सर्वे तुम्ही सांगू शकतात? आत्तां म्हजे हांगा ना जाय जाल्यार हांव तुमकां दितां की सर्वे आमी केल्लो आसा किंवा क्वेश्चन तुम्ही जी सर्वे केल्या तिचे रिपोर्ट तुमच्या कडेन आसूंक जाय. आत्तां म्हजे अवेलेबल ना जाय जाल्यार तुमकां क्वेश्चन तसो येताच न्ही तसो संबंदी आशिल्लो. तुम्ही सांगले 20 लाख रुपये पर्यंत प्रायव्हेट स्कुलांक तुम्ही दितात म्हणून अर्ज केल्यार तुम्ही ताबडतोब दिशात. अर्ज केले उलट आमचें म्हणणें आसा की बऱ्याच स्कुलांक इंडोराचे आसा न्ही गेल्या वर्सान पयशेच करता पयशेच मागले नाशिल्ले की जर तुमची जागा आसा जाल्यार तुमी म्हाका आमी दिता तुमकां जागा दिवया. जागा आसा आमी दिता तुमकां. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्किमीनूय आता परमिट केला. इन एडिशन टू दॅट इवन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम परमिट्स परचेस ऑफ लँड. आमी म्हणटा प्रत्येक भुरग्याक स्पोर्ट्सान आमी एनकरेजमेंट दिवंक जाय. पण हांगा जर एक रिप्लाय पळयत जाल्यार तातूंत फक्त तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल इतलेंच आसा. प्रत्येक भुरग्याक प्रमोट करपा खातीर सरकार कितें करतलो हें म्हाका जाणून घेवंक जाय. आमी की प्रत्येक भुरग्याचो डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमकां ती आमकां खेद आसा की प्रायवेट जी स्कूल आसा
किंवा अनेक इवन गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणत की जर भुरग्यांक जर स्पोर्ट्सा मदीं प्रमोट करतले जाल्यार एक गोष्ट म्हत्वाची आसा, पेरंट्सांचो रोल म्हत्वाचो, मॅनेजमेंटाचो रोल म्हत्वाचो आनी बाकीच्याय टिचर जे आसा त्या स्कुलां आसा तांचोय रोल तितलोच म्हत्वाचो. अनेक कडेन कितें आसता की एखादो भुरगो जर स्पोर्ट्साक जर जातना म्हजे एकाडेमीक हातूंत नुकसान जातलें म्हणून ताका आमी वचपाचें धाडनात, की पालकय धाडनात एके फावट स्कूल मॅनेजमेंटूय धाडना, हेडमास्टर धाडना, हे सगळे प्रॉब्लेम आसता. मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो विचार करताले की अशा तरेचे जाका स्पोर्ट्सांतल्यान करियर करपाक सोदता भुरगे, जाका आवय बापाक दिसता किंवा त्या भुरग्याक दिसता, जाल्यार तशा तरेच्यो एक आतां आमी कोचिंग सेंटरां एस्टाब्लीश करपाक सुरवातीक आनी फुडें आमी स्पोर्ट्स त्या एक पर्टिक्युलर गेमीच्यो स्पोर्ट्स अकॅडमी डेव्हलप करपाक सोदता की जाचे मागीर तो भुरगो एकाडेमीक एज्युकेशन थंय घेतलो आनी त्याच बरोबर तो आपलें स्पोर्ट्सांतल्यान आपलें करियर थंय करतलो. अशा तरेचे विचार सरकारान चालू केल्ले आसा. स्पीकर सर, आतांच मिनिस्टरान सांगलें की पालकांचो इन्वॉल्वमेंट जाय म्हणून. खुबशे पालक तयार आसा, पूण दोनी जी गव्हर्मेंट स्कूल आसा फोंड्यान, तर खंयच्याच स्कुलाक तातूंत ग्रावंड ना आनी खंयच्याच स्कुलाक टिचरां वटेन एनकरेजमेंट मेळना. आनी ह्या खातीर टिचर किंवा फिजिकल एज्युकेशन टिचर ह्यांनी जो भाग घेवं जाय, ह्यांनी जें काम करपाक जाय भुरग्यांक स्पोर्ट्स प्रमोट करपाक, तो करिना अशें दिसून येता. ह्या खातीर सरकार कितें करतले? स्पीकर सर, जे स्पोर्ट्साच्या बाबतींत भुरग्यांचें करियर जावपाक जाय किंवा आमकां सगळ्यांक दिसता स्पोर्ट्सांतल्यान गोंयचें नांव व्हड जावचें बाकी सगळें, अनेक डिफिकल्टी ज्यो आसा त्यो आमी समजून घेवपाक जाय. आतां हल्ली काळामध्ये जे बाकी ज्यो केसीस जे जाता त्यामुळे एखादो जर फिजिकल एज्युकेशन टीचर जेंट्स टीचर जर एखाद्या लेडीज भुरग्यांक जर घेवन जर ती जाल्यार पेरंट्स किंवा हेडमास्टर नाका तांकां व्हरनाका की लेडीज टीचर जाय. मग अशा तरेचे की वेगवेगळे प्रॉब्लेम जे येता पळय न्ही त्यामुळे अडचणी निर्माण जाल्ली आसा. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आतां अडचणी सांगल्यात, हाजे खातीर स्पेसिफिकली म्हाका विचारूंक जाय की वील द गव्हर्मेंट अपॉइंट मोर कोचीस and have more coaching camps, since it has been observed that there are more coaches in cities than villages. Will the government have more refresher or orientation courses for teachers? Because BPEd केल्लो मनीस 15 वर्सां पयलीं केल्लें आसता. गेम्सूय वाडल्यात, आमच्या वेळार 10-12 आशिल्ले आतां 30 जाल्ल्यो आहा. Will the government have sensitization for the heads of educational institution? Because the attitude is that it's a waste of time. Sports आनी कित्याक घेता तो waste of time. सो ह्या हाजेर तुमी कॉन्क्रीट कितें करतले आनी केन्ना मेरेन सुरू करतले? स्पीकर सर, हालींच आमची SSG जनरल बॉडी मिटींग जाली, त्यामुळे वेगवेगळ्या गेमी नवीन गेमी आयल्यो किंवा आशिल्ल्या गेमी मध्ये डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. त्यामुळे सगळ्या असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान कोचीस अपॉइंट करपाक जाय ही मागणी आसली. म्हणून पयर आमी डिसिजन घेतला जनरल बॉडी मिटींग ज्या गेमीचो पूर्ण असेसमेंट करून जे लागता त्या गेमीक कोच इमिडिएट फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान पावल उखललें गेल्लें आसा. श्री मायकल लोबो. सर, आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान रेफर केला की ऑल स्कूल्स विल बी प्रोवायडेड विथ ग्राउंड्स. हे आतां रेक्विजिशन कोणें धाडपाचें? स्कॉलान जी धाडपाचें गव्हर्मेंट एडीड ऑर ऑल द स्कूल्स? मीन्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डोंट हॅव ग्राउंड्स. आमचे भुरगे फाटीं उरल्या कित्याक ग्राउंड ना म्हणून. कलंगुटान आमच्या एकूय स्कॉलाक सोडून एक स्कॉल बाकीचे खंयचेच स्कॉलाक ग्राउंड ना. सो हाव वील द गव्हर्मेंट हेल्प दीस स्कूल्स इन प्रोवायडिंग ग्राउंड? स्पीकर सर, जी गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताजो जो ग्राउंड आसा ती तांचे कडेन एरिया आसा, जी आसा ती एरिया ती डेव्हलप करपा दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न एक करतले. दुसरो जो भाग आसा प्रायवेट स्कुलां, म्हळ्यार सबंद गोवाभर पळयलें जर जायत न्ही, इवन सिटी एरिया तांचे कडेन म्हाका दिसता की एक 200 स्क्वेअर मिटर जमीन हें सुद्दां ग्राउंड तांचे कडेन ना अशें तरेचा. पण आमी प्रायवेट मॅनेजमेंटान प्रायवेट जेन्ना स्कूल जेन्ना सुरू करता की त्या वेळी विचार करपाक जाय आशिल्लें न्ही. म्हणटकीर आमी तांकां जमीन आमी दिवचे ना. जर एखाद्या संस्थे कडेन जमीन आसत जर जायत ती जमीन डेव्हलप करपा खातीर पयशे आमी जे आतां सांगलें पळय 20 लाख रुपया ग्राउंड डेव्हलप करपा खातीर किंवा एखादो हॉल इंडोर बांदपा खातीर 40 लाख रुपया तांचे कडेन जमीन आसल्यार आमी दितले. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट हा क्वेश्चन की if 4 schools or 5 schools join together and tell you that identify one ground, will you consider acquiring that for the school? 4 स्कुलां जॉईन करून जर म्हणटा प्रपोजल दिता गव्हर्मेंटाक
की आमकां हो ग्राउंड जावो. नवीन लँड एक्विजिशन ऍक्ट आयला पळय ताजो अभ्यास चालू आहा. म्हज्या हिशोबान नवीन लँड एक्विजिशन ऍक्ट लागू जातकूच एक्विजिशन वील बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क. त्यामुळे आयज आमी कमिटमेंट दिवंक शकना. तो ऍक्टाचो अभ्यास जाल्या नंतर मागीर जाय जाल्यार विचार करूंक शकता. पण आमी एक गजाल केल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्किमीन तुका कारण गव्हर्मेंट जेन्ना एक्वायर करता पळय ताका सगळे प्रोसिजर इतले घालून दवरले आतां की ते प्रोसिजर कंप्लीट प्रायवेट पार्टी खातीर करपाक येवचे ना. वी आर स्टडींग द एक्ट स्टील, वी आर फायंडींग आउट वॉट इज द इम्प्लिकेशन ऑफ इट. बट इफ दोज स्कूल्स परचेस अ ग्राउंड because they can get money through the infrastructure scheme and there is no restriction from them to buy a ground. If they buy a ground, we will give the conversion provided it is not low-lying wet paddy field and he will support the development. हेच जागे उरल्या न्हू स्पीकर सर, शेतात उरलेले आहा थिंगा ग्राउंड करपाक जाता. शेताचें आसत धर तूं जाल्यार it will have to be properly examined by 16A. Under 16A committee has to examine that proposition. If it is all right, it is we can give it, but most of the wetlands cannot be converted, so you have to be careful while you acquire. एक point of order asa regarding answer given by honorable minister with regards to a query raised by honorable leader of opposition. Minister said that he doesn't have the data of those schools which do not have playgrounds. In fact, today only a question has to be tabled and the answer is there. The answer is there already. A question tabled by Naresh Sawad has to come up in Unstart. So No, it's a separate one. Yeah. You can take it on the. Why no problem. Separate. आता जिकडे नसतं. Speaker sir, the same thing at least पंचायत लेवलाचेर तरी एक ग्राउंड दिवपाचो माननीय मंत्र्यांनी प्रयत्न करता. ती पंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवची जेणे करून एका पंचायत लेवलाचेर बरीचशी स्कुलां आसता सो दॅट ताचेर तेंच्यांनी एफर्ट्स घालचो. तशें जर तुमी आमी रिपोर्ट केल्लोच आसा की आतां कृष्ण भगवान सांगले पळय न्ही म्हजे कडेन आसा तो की अनसार इलेक्शन नंबर 13 ताजी डिटेल दिल्ली आसा. आमी पूर्ण सर्वे केल्ले आसा, रिपोर्ट केल्लो आसा की त्यामुळे पयल्याच रावंड आमी सगळें कितें घेतलें अशें ना. पूण जे जेन्युइन आसा अशें तरेचे रिकमेंडेशन जर तुमचे कडेन आयले जर जायत न्ही. आमी म्हणलें की 60 ह्या वर्साक आमी घेतले. जर तुमचे प्रपोजल आसा तर दिया आमी की त्या अनुसार आमी करूया. पुढला प्रश्न श्री सुभाष फळदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, the प्रश्न आशिल्लो whether the government has any plans to implement state surveillance project in the state. Speaker sir, गोंय राज्यां भितर बरी कनेक्टिविटी आसा, ऑप्टीक फायबर केबल्स सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसा, सगळे स्कुलांनी आसा, सगळे पंचायतींनी पावला. अराउंड 800-900 किलोमिटरांचेर पावल्ले आसा. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी. म्हाका इतकेच जाणून घेवपाक जाय की आन्सर मेळ्ळें आसा की ऑल स्टेट वायड सर्वेलन्स सिस्टम प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लिमेंटेड इन द डिपार्टमेंट्स लायक पोलीस, होम, ट्रान्सपोर्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणजे हातूंत भितर खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा. डिपार्टमेंट्स आर आयडेंटिफायड. वेदर एनी सच पायलट प्रोजेक्ट हॅज बीन गव्हर्मेंट हॅज टेकन अप सो फार विथ द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी जावं बाकीचे खंयचे. स्पीकर सर, एक कलेक्टरेट च्या माध्यमांच्यान नॉर्थ आनी साऊथ एक प्रकल्प पायलट बेजीचेर जाला, जातूंच्यान ट्रॅफिक चलन सुद्दां इश्यू जातात. म्हणजे वायलेटर्स आर बींग फोटोग्राफ एट मडगांव एंड पणजी, and I think almost on a monthly basis between 60 to 100 challans are also issued. We are also examining a complete surveillance come such project at every main junctions with automated signal system, so that it will sense the number of vehicles coming in one direction and accordingly switch over the timing of the signal at busy junction. Tazo ek proposal asa. Probably in few days there will be some expression of interest on that.